मशीन ऑलरेडी रेडी असले पावसाचे पावस झडपा लागल्या कारणान आमकां ते दिवपा मेळना. सगळी डॅमेज जाल्ली आमगेली शेती. सगळी लोकांक नुकसान. आता कितलीशे शेत आसा तुमचे? आमचे सगळे लोकांची कमी म्हणल्यार 1000 भाजीपाच्यासाठी 1000 टन भाजी कमी सगळी डॅमेज. दोन्ही सायडीन शेत बुडोवन गेले. बुडोवन गेले. आणि काल ते एमर्जन्सी ट्रेनचे पण आमी नंदा लेकाची पेटी काडल्यो गेटी ओपन केल्यो त्या एजंट चड डॅमेज जाला. ना जाल्यार इतली डॅमेज जायना. आता कांयच करू शकना तुम्ही? ना काय करू मेळना. ते दिवपान परिस्थिती ना कंप्लीट केला. अशें केन्ना पयलीं जाल्लें? ना पयलीं केन्ना केलें ना. पयलीं एक वेळा तुगेली अशेंच नंदा लेकाचे गेटी काडून आमगे रोप लायल्ली उडोवन गेल्ली. उडोवन गेल्ली. तेन्ना मातशें रोडकार आमी सांगलें तुमकां आमी डॅमेज तुमगे कितें नुकसाण जालां तितून तुमकां 1 रुपया दिले ना तुमी. ते फक्त आश्वासन दितान वयता. आता आता तुम्ही गेट उक्ती केली म्हणटा म्हणून तुमकां कळना आसलें जे शेत हें जातलें म्हणून तशें तुम्ही सांगले पयलीं? आमगे कितें काणकोण दिता आमकां मेन म्हणल्यार 3 फळे काडल्या ह्या इंजिनियरान ह्यो 3 तळ्या फळे काडल्या म्हणल्यार उदक चड वाडला. खंयचे तळे? हे आमगे नंदा लेकान तळे ना त्याची 3 फळे काडल्या म्हणून हे उदक चड वाडला. आणि काल काबराला फोन मारला तेन्ना मागीर तेका घालपा लायले ती परत इंजिनियरा. ते आतां उदक वाडलें. आतां हे लुकसाण आमगे कितें जाता 20,000 आमी खर्च केला. आतां आमगे 4-5 हे क्विंटल तांदूळ जावपाचे. म्हागे शेत सादारण 15 क्विंटल पूण तांदूळ पिकताले पूण ह्या तळ्या फळी काडली कारणान ते उदक चड येयलें आणि आख्या म्हागे शेत आड पडलें. खंय तुमगे शेत आसा? हे पहा हांगा. पूण आमी ते भाटकाराले कोणाक रयताले. आमी खंयचें नांव कितें गांवाचें? माणसाय. माणसाय. आता टोटल माणसाचें शेत आसा टोटल काबार म्हागेलें तशें न्हू सगळ्यान गेला. कितलीशे आसतले? सादारण 10 ट्रक पण लोड बाद जाता आयले. 10-20 ट्रक पण चड 20 ट्रक वयर 25-30 ट्रक. आता हे मशीन बी घातलेलें आसा? मशीन आसा पूण ते काडूंक मेळना न्हू. सगळी शेत आड पडले आणि ते फळे काडल्या कारणान ते पयलीं हुंवार येयलो आनी सगळी गेली व्हांवन. मे महिना 1 तारखे 2 तारखे 3 तारखे अशी घालताले आमी. मशीन मेळना. मशीन मेळना कारणान लेट जालो. थोडेशे जे स्थानिक आहा ते शेत रोयता पूण मॅक्झिमम जे आसा हांगा ते भायले रोयता. कळ्ळें न्हू. ते भायले शेतकारांक कितें बेनिफीट दितले आतां? आता तुम्ही कोणाकडल्यान घेवन ते रोयतात? हय दुसऱ्याचे खणनाक भाटकारा कडल्यान. जे भायले आसा तांकां बेनिफीट कितें आनी गव्हर्मेंट हेजेर कितें हें करूंक शकता? कितें तरी आमकां हें मेळोंक जाय न्हू. आता हे तुम्ही आतां शेत रोवपाक सादारण 50,000 खर्च येता रोवपाक. ते पिकले म्हणटना तेजेर आमी सादारण 60-70 हजार दिता. ते तांदूळ करून विकता. तेजेर कितें तरी आमकां फायदो जाता. आतां हे इतले लॉस जाला हे कोण दितलो? भाटकार म्हणटलो आपल्याक खण जायो. भाटकाराक खणूय दिवपाचो आनी हे शेतूय खर्चूय घालपाचो हांगा. हे आतां लॉस जाला ते कोण दितलो?